पावसाच्या हंगामात निर्माण जावपाक शकता अशा संकश्टाक प्रभावीपणान हाताळपा खातीर आणि वेगवेगळ्या एजन्सी मदीं समन्वय घटमूट करपा खातीर म्हापशेंच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत मान्सून पूर्व तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर एक म्हत्वाची बसका घडोवन हाडली। वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी बसकेक हजर रावन आपली तयारी मांडली आणि पावसाळ्या संबंधीत आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर गरजेचे उपाय करपा विशीं चर्चा केली। हेच्या पयलीं तेंच्यांनी 4-5 मिटिंगे घेतलेल्यो, पण अजून पासून खंयच्याच ऑफिसरान 100% कम्प्लायन्स दिवंक ना ही परिस्थिती आहा। तरी अंदू आमी लक्की आसा की म्हापशा म्हणजे गोंयांत अंदू पावस मातसो लेट आसा। आज 12 तारीख तरी आसतना पावसाचें आगमन त्या पद्दतीन जावंक ना, पण तरी आसतना तुमकां जर पळयलें करासवाड्या 4 रस्त्याचेर रोखडेंच पाणी भरलें हे कमी पावसान। ही परिस्थिती आहा। आमी सांगलें खंयचें एक यार्डाचो प्रॉब्लम, दुसरो घोटणीचो व्हाळ, दुसरो कुचेले, मागीर चर्ची कडेन झेरीब्रागांचे जे थंय तो नालो आहा थंय खोर्ले आनी अशे अनेक जे झोन आसा म्हणजे फ्लड प्रोन झोन हे तांकां आयडेंटिफाय करपाक सांगले आनी हांगा डिसिल्टिंग व्यवस्थीत जावंक ना। तशेंच म्हापसा बाजारांत अजून अनेक गटार आसा ते अजून पर्यंत त्या गटाराक हात लावंक ना। थोडी कडेन झाडां ट्रीम केल्लेली आसा तेजे ताळे बिळे थंयच उडयल्ले वयता, ते हांवें तिका फोटोग्राफ दाखयल्या। प्लस आणि गार्बेज जी आसा ती सगळी कडेन डंप केलेली वयता, तेतून प्रॉब्लम म्युन्सिपाल्टीन क्लियर करूंक ना। म्युन्सिपाल्टी कडेन 350 वर्कर डेली वेजीस आणि परमनंट स्टाफ तेंच्या कडेन आसा, प्लस गार्बेज कलेक्शन करपाक तेंच्यांनी आउटसोर्सिंग केलां। तरी आसतना म्हापसा म्युन्सिपाल्टी टोटली फेल्युअर। 3-4 मिटिंगी घेतला ऑन मॉन्सून प्रिपेअरनेस, प्लस कलेक्टरांनी घेतला, MLAनी घेतला आणि आमकां काल एक रिप्रेझेंटेशन आयलें की काम सारकें जावंक ना म्हणून। सो कंप्लायन्स मागच्या खातीर आयज हांवें मिटींग घेतलेली। तांकां एक्चुअली ऑलरेडी 3-4 मिटिंगी घेवन हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले, पर्टिक्युलरली आमच्या आतां उसपकर जंक्शनाचेर जे फ्लडिंग जाता तातूंत की प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय, क्लिनिंग करपाक जाय। म्युन्सिपाल्टीचो मेजर हें आसा की तेंच्यांनी थंय ज्या जाग्याचेर गार्बेज उडयता तांकां फायन घालपाक जाय, बोर्ड डिस्प्ले करपाक जाय। प्लस WRDचे जे कितें ऑब्स्टेकल आसा भितर नालाचे ते काडपाक जाय आणि क्लीन करपाक जाय। जी डेप्थ आसा ती पयलींची आसा ती मेंटेन करपाक जाय। गार्बेजाचे परतून येडाचोय मदीं इश्यू आयलो, तातूंतय गार्बेज काडनासले ते म्हणून तेकाय हांवें आपयला तेचे हाका जे जो सेक्रेटरी कितें नांव रे ते सेक्रेटरी यार्डाचे हे आसा ते सब तेकाय आपयला कित्याक तोय मदीं इश्यू जाल्लो की ते सगळे गार्बेज डंप करता मागीर उजो घालता। त्या खातीर तांकांय आमी आतां डायरेक्शन दिला की तो कचरो तसोच उरपाक जायना, इमिजिएटली तो तेणी पिक करपाक जाय आनी व्हरपाक जाय। इवन डिसिल्ट करता पळय जी WRD ते सिल्टिंग आसा ते इमिजिएटली रिमूव करपाक जाय। म्युन्सिपाल्टीन जे प्लास्टीक आनी दुसरे मटेरियल आसा ते सेग्रिगेट करून ते तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक जाय, तांकां डायरेक्शन दिलां। आनी जे कितें काम उरलां पळय रिगार्डींग मान्सून, अजुनूय आतां तितलो व्हडलो पावस येवंक ना, सो तांकां अजुनूय ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे जे लास्ट टायम जे घडलां ते परत घडपाचें न्ही। त्या खातीर तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर हें काम करचें, प्रुनिंग बीन खंय उरलां ट्रिजाचें जाल्यार तें करचें।